लेवलाचेर इतले सगळे हेल्थ इश्यूज म्हणून चड भंय दिसता. लायक एवरी मंथ तुमचे कडेन येवचें पडटा आमकां. आनी इट्स द सेम स्टोरी विथ आवर कलिग्स टू. सगळ्या भुरग्यांचो होच प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज. ह्यो थोड्यो गुळयो बरोवन दिता. 15 दीस जर डोस डेली घेतली जाल्यार भिवपाचें कांयच ना. आनी जोर व्हायरल आसा. जे कितें ताच्या आरोग्या खातीर बरें तें आमी सगळें ताका दिल्लें आसा. हें दिवन सुद्दां ताचें आरोग्य जें आसा पळय तें बरेंच उरना. आय थिंक हे सगळें बदलत्या वातावरणा खातीर जाता. आतां वातावरण इतलें दुशीत जालां की फुडें फुडें हेंची हेल्थ कशी बरी उरतली कांयच कळना. डॉक्टर ताका मोबायल्स, कंप्युटर्स हातूंतलें आमच्याकून चड बरें कळटा एंड वी फील गूड ऑल्सो अबावट इट. बट ताजी हेल्थ पळयल्यार खूब काळजी बी जाता. वी अंडरस्टँड टेक्निकली हे वर्ल्ड खूब स्ट्रॉंग जाला, बट ताजो हेल्थाचेर कितलो विपरीत परिणाम जाता तें बी दिसून येता. वी नीड टू कम आउट विथ सम सोल्युशन फॉर दीस. ताचो मातसो डेलीचो शेड्यूल सांगता, म्हणजे तो दिसभर कितें करता तें. सकाळी स्कुलाक वता, मागीर दनपारां येवन जेवता आनी मागीर सांजचो पर्यंत ट्युशनाक आसता. मागीर ट्युशनांतल्यान येवन मोबायल्स, कंप्युटर, टीव्ही हातूंच आसता. आमी बी चड ताका काय म्हणपाक वचना बिकॉज सकाळच्यान तो अभ्यासानूच आसता. आनी तुमचो शेड्यूल कितें आसता. चड कांय ना. सदां सांजची पावता ऑफिसांतल्यान, मागीर हांव रांदपाक बिजी उरतां, देन लिटल बीट ऑफ टीव्ही आनी मागीर ऑफिसांतलें काम. म्हाजेंय सेम. सांजचो घरा कडेन आयलो, टीव्ही पयली, ऑफिसांतली मातशी कामां केली लॅपटॉप घेवन आनी गेलो न्हिदपाक. कितल्यांक पावता तुमी घरा. बरोबर येता आमी. अरावंड 6:30 बी पावता. There is some serious problem because of which your kids' health is getting compromised. थोडी वखदां तुमकां बरोवन दिल्यात, ती डेली घेवपाचो ट्राय करा. तुमचे इश्यूज रोखडेच सॉल्व जातले. अरे भाई पावले. अहो पावले ते पळय. आनी आशू रे, आशू येवना ना, फोन मारता राव. हॅलो आशू, खंय रे. अरे ते दोग जाण पावले पळय. कितें मंदारान मनशां येता म्हणल्यार आमगेलें प्रिस्क्रिप्शन सगळ्यांक पावलें तर. आत्ता जाल्यार हे वखद आमी घेतलेच. शेणिल्ले भुरगेपण परत हाडात. सुरवात तुमचे कडल्यान.